म्हाका दिसता की रिजनल प्लॅन ही सगळ्यांत व्हडली चॅलेंज तुमचे खातीर. दॅट इज द बिगेस्ट चॅलेंज. दुसरी गजाल जी आसा ती इंटरेस्टिंगली यू हॅव गिवन मी अ बिग न्यूज पॉइंट टुडे while talking about your cabinet. As a journalist, I am very happy. कारण इतलो व्हडलो न्यूज पॉइंट तुम्ही कोणाक दिलो ना आता मेरेन. एक गजाल हांव मुद्दम विचार की तुम्ही सकाळी जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स जाली चार्ज घेतकीर यू मेड अ व्हेरी कॅटेगरिकल स्टेटमेंट की आपण कोणाचे रिपोर्ट कार्ड बी करपाक वचचो ना. प्रत्येक मंत्र्यान आपली जबाबदारी समजूची आणि आपलो परफॉर्मन्स पळोवचो. पण तुम्ही एक गजाल क्लियरली सांगतात की आपण जरी तुमचो रिपोर्ट कार्ड करपाक गेलो ना मागीर जाल्यार आतापर्यंतच्या परफॉर्मन्साचेरच तुमकां पोर्टफोलियोज दितलो. आणि निश्चित आणि गरज पडटा तेन्ना एखाद्याचे परफॉर्मन्स जायना एखाद्या गोष्टीचेर किंवा एखादो मनीस त्या खात्याक जास्त न्याय दितलो असो दिसता जाल्यार आय वूड बी ऑलवेज ओपन टू रिशफल एट एनी पॉयंट ऑफ टायम. सो वी कॅनॉट रूल आउट कॅबिनेट रिशफलिंग इन फ्युचर. आपण हे इनहेरिट केला म्हणते अशेंच उरतलें हाजी शाश्वती कोणेच दवरची न्ही. 2 कॅबिनेट बर्थ वेकंट आहात आणि म्हाका दिसता इट इज अ व्हेरी नायस ऑपॉर्च्युनिटी. आणि सुरवातीक जेन्ना तुम्ही कॅबिनेट तयार केली तेन्ना द प्रायोरिटी वॉज जांचो सेकंड टर्म आसा किंवा सिनियर आसात तांकां मिनिस्ट्री दिवपाची. आज 2 कॅबिनेट बर्थ तुमचे मुखार वेकंट आसा. हाऊ आर यू लुकिंग एट युटिलायझिंग दोज 2 कॅबिनेट बर्थ? आय विल मेक द बेस्ट यूज ऑफ दोज. एफिशियन्सी आणि स्टॅबिलिटी हे दोनूय ऍड करणारे दृष्टिकोनातसून हे 2 इंडक्शन्स जातले. दोन्ही इंडक्शन्स जातले. एज फार एज आवेर्थान बाब इज कन्सर्न जंय तांकां डिसिजन हांव तुवें पर्सनली तुवें कोणाचें नांव घेतलें जाल्यार आय वील नॉट बी इन अ पोजिशन टू मुगेल इतलोच मुद्दा की आवेर्थान बाबाचे एज फार एज दीस परफॉर्मन्स ऑल्सो इज कन्सर्न की देर आर मेनी थिंग्स दॅट आर फ्लोटिंग अराउंड. आणि तुम्ही डिसिजन घेतलें की फर्स्ट हातूंत भितर तांकां दिवची नात म्हणून. हें डिसिजन घेतना was it your decision or it is a collective decision? Because it's ultimately your cabinet. You have to own that decision. So was it your decision ki no, I would like a replacement and I would like to fill the vacant one? No, it was a collective decision. It was a collective. And even the decisions in the future would be collective decisions. दुसरी गजाल जी आसा की because of that vacant post, is it a fact? नाव घेना नाव घेवपाक स्पेक्युलेशन्स खूप चालू आसात, but that post will go to a person or a MLA from Salset, will be a representation. ना ते कांय सांगपाक जायना. आज सांगल्यार मागीर उरलें कितें? आज उरलें कितें? म्हाका सगळ्योच बातमी तुम्ही ह्याच इंटरव्यूआ भितर दिवपाक सोदतात. ताजे मुखारचो प्रश्न आता सामको महत्वाचो की जेन्ना तुमची सिलेक्शन जालें गोंयकारांक अजाप जालें. म्हाका दिसता त्या 48 वरां पयलीं जर तुमकां विचारिल्लें ना की तुमी 2 दिसांनी गोंयचे मुख्यमंत्री आसतले का म्हणून जाल्यार तुमी घडये तुमकां अजाप जाता आशिल्लें. म्हाका खबर आसलें कितें हांवूच मुख्यमंत्री जातलो म्हणून. ताजे पयलीं न्ही. हांव म्हणटा केन्ना ज्या क्षणाक मनोहर बाबाक वचपाचे निर्णय जाला करेक्ट त्या ताजे उपरांत तुमकां खबर आशिल्लें. That was, I think, we were the first one to run your name as that you are tipped off to be the chief minister. So, ताज्या पयलीं म्हणटा जेन्ना हो डिसिजन जावचे पयलीं 48 वरां जर ताका विचारिल्लें जाल्यार तुमकांय घडये अजाप दिसता आशिल्लें की हांव चीफ मिनिस्टर कसो जावपाक शकता. होच गोंयकाराक हें जालो. कितें दिसता तुमकां वॉट वेर दी फॅक्टर्स दॅट लेड टू यू बिकमिंग द चीफ मिनिस्टर जंय आर्लेकर बाब आनी फ्रांसीस डिसोजाचें नांव फाटीं पडलें आनी तुमचें नांव मुखार गेलें? ना ही 2 नांवां आसात ही मिडियांतसून फुडें आयिल्लीं अशें म्हाका दिसता. तशी पक्षान जेन्ना मनोहर बाबाक वयर व्हरप हें जालें तेन्ना पक्षांतसून पर्यायी नांव म्हणून म्हजेंच फुडें आयिल्लें. म्हज्या म्हायती आसा म्हाका त्या प्रमाणे आनी त्यामुळे हें अशें कांय नासलें. पूण ते डिक्लेअर योग्य वेळार न जाल्यामुळे स्पेक्युलेशन्स सुरू जाली. यू फील दॅट ज्या मुमेंटाक पर्रीकार बाबाची अनाउन्समेंट जाली त्याच मुमेंटाक तुमचें नांव डिक्लेअर जावपाक जाय आशिल्लें? फायनली विधिमंडळाचो नेतो हो आमदारांनी निवडप आसता. त्यामुळे आमदारा कडल्यानूच जावप गरज आसता. आणि आमची सादारणपणे पक्ष घेतलेलो निर्णय आणि आमदाराचो वेगळो निर्णय अशें खंय वेगळें जायना. कोणाची वेगळी भुमिका सुद्दां आसली वेगळ्या दृश्टिकोनातून पळयता जाल्यार ताजे कडेन उलयतकीर इट सेटल्स डावन आणि त्यामुळे सेटल जाली ती. म्हाका दुसरी तुमकां आमी चॅनलाचेर बी आमी ब्रेक केल्ली आसत बातमी
तुमकां फर्स्ट ती बातमी पक्षा भितर कोणी ब्रेक केली की यू आर दी चीफ मिनिस्टर? ना म्हाका कोणें ब्रेक करूंक ब्रेक केला ना कोणी सांगलें? ना 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 कोणें सांगूंक ना. मागीर पूण म्हाका खात्री आसली की मनोहर बाब ना जाल्यार हांवूच जातलो म्हणून. यू आर दॅट कॉन्फिडंट? हय, आय वॉज दॅट कॉन्फिडंट. यू आर द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द पार्टी टू टेल यू? ना त्या दिसा कळ्ळें न्ही, त्या दिसा कन्फर्म जालें. पूण हांवें तुमकां तुमी विचारताले तेन्ना त्या वेळाचेर हांव खंयच रेसीद ना आनी कुटुंबात स्पर्धा नासता. हांवें स्पर्धा आनी झगडीं ही विधानसभेक मारता आमी, लोकसभेक मारता, थंय फ्रंट रनर सेकंड रनर बीन आसता. हांगा म्हाका कांय याद नासता. जाता, म्हाका जेन्ना तुमी मांडवीच्या लॉबी भितर मेळिल्ले हय, हय. तेन्ना तुमी म्हाका सांगलें की तुमी म्हाका एकूच प्रश्न विचारलो. तुमी म्हाका विचारलो की हय. हॅव आय स्टेक क्लेम, हय. एम आय लॉबिंग, हय. वाय आर यू स्पेक्युलेटिंग? दॅट वॉज युअर क्वेश्चन. बट हांव तुमकां व्हेरी फ्रँकली सांगता की आमकां कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन आशिल्ली की यू आर गोइंग टू बिकम द चीफ मिनिस्टर. सो त्या खातीर आमी स्पेक्युलेट न्ही, वी आर व्हेरी कॉन्फिडंट अँड वी आर रनिंग दॅट यू आर टिप टॉप टू बी द चीफ मिनिस्टर. अशी परिस्थिती भितर जेन्ना तो फ्रांसीस डिसोजाचो इंटरव्यू जालो, वर यू हर्ट? बरोबरचो एकाद्रो ह्याच स्पर्धेंत आसा आनी ताका मेळना हेचेंय दुख्ख आसता म्हाका. कारण आमी बरोबर काम केल्लें आसतात, बरोबर खाल्ले जेवले, विचार केले, चर्चा केली, मिटिंग्स केल्यो. तो भायल्यान आयल्यामुळे ताका जाय त्या पद्दतीची फिडींग मेळ्ळें ना. किंबहुना तो देऊन पार्टी कडेन पावच्या आदी तुमी लोक तेज्या कडेन पावले, त्यामुळे त्याने पटदिशी रिएक्शन दिलें. तुम्ही लोक पावले काय? तुम्ही डायरेक्ट मुजेर घालतात ना मिडिया पावले. बट तो जर पार्टीक पयलीं मेळलो जाल्यार अशें जावचें नसलें. हा, अशें जावचें म्हणजे अशें जावचें नसलें. बाबूशा कडल्यान आमकां बाबूशा बद्दल हाय रिगार्ड्स आसात आनी तुमकां वायट दिसलें ताणें जेन्ना तें केलें म्हणून इंटरव्यू आयकलो तेन्ना वायट दिसलें? कॉन्ट्रोवर्सी ताच्या आनी म्हज्या मदीं जाली हेचें म्हाका दुख्ख आसा. पूण बाबूशा बद्दल नाराजी आनी तिडक मुळीच ना. थोडें इन्फॉर्मेशन वेळार जर पावलें ना जाल्यार अशें घडूंक शकता. आनी पॉलिटिकल क्षेत्रांत वावरणाऱ्या मनशान मातशें म्हणजे थोडें जरी रिएक्शन दिवपाक वेळ काडलो तरी परवडटा. पूण अर्द्या माहितीचेर You are now exactly speaking like a chief minister. जे तुम्ही सांगतात की इट वॉज मिसकम्युनिकेशन, नॉट ओव्हर एम्बिशियसनेस ऑफ फ्रांसीस डिसोजा. एक गजाल जी आसा की त्या सगळे हातूंत भितर ते कन्फ्युजन जालें ते 12 वरां खातीर किंवा 18 वरां खातीर. त्या कन्फ्युजना भितर तुमकां ही गजाल जाणवली की ताणें सांगिल्लें आय डोंट वॉन्ट टू वर्क अंडर एनी ज्युनियर. How are you going to, because there is a feeling, how are you going to tackle that feeling with your deputy chief minister? हांव नकळो ताणें कितें सांगलें तें, पूण अशें रिपोर्ट अशा प्रकारचे जाला ही गजाल खरी. How are you going to tackle that feeling in your junior? ना तो म्हाका ज्युनियर धरचोच ना किंवा ताका धरता जाल्यार लक्षण आयिल्लें आसतलें. कारण ताका इवन आमच्या पार्टीत तो जेन्ना आयला 2000 तेन्ना हांव प्रदेशाचो अध्यक्ष आसलो. त्यामुळे तुम्ही जेन्ना प्रदेशाचे अध्यक्ष तेन्नाच पार्टी सत्तेर आयल्या. आमच्या पक्षान आयला. त्यामुळे तो तशा पद्दतीन ताणें कदाचित हांव आमदार ताच्या पेक्षा जास्त वर्सां काडल्यान आनी हांवें एक टर्म कमी आमदारकी आसा ताच्या परस अशा संदर्भात ताणें म्हटलें आसतलें. ताणें म्हाका ज्युनियर बीन त्या दृश्टीन म्हटलेलो नासतलो किंवा कॅल्क्युलेशन ताणें ही स्केल घेवन केला. सो यू आर क्वायट कॉन्फिडंट की तुम्ही तुमचो जो डेप्युटी आसा ताचे बरोबरची इक्वेशन्स तुम्ही स्मूथ मॅनेज करता. लास्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू म्हाका सांगात मनोहर पर्रीकराचो कितलो पगडो आसतलो? न्ही, इनफॅक्ट हांवें हे घेता आसतनाच ताका कंडिशन घालां किमान 3 म्हयने तरी तुवें हांगा लक्ष दिवंक जाय, म्हाका गायड करूंक जाय, मदत करूंक जाय. किमान 3 म्हयने तरी. म्हाका दिसता खंयच्याय मुख्यमंत्र्याक, नवीन मुख्यमंत्र्याक एखाद्यान कायम गायड केल्लें आवश्यक नासता, आवडचें ना आनी आवडचेंय ना. त्यामुळे काही काळ निश्चित आसतलो. आनी मनोहर बाबूच कित्याक, इवन फॉर इन्स्टन्स आमचे सिनियर लोक हो श्रीपाद बाब आसा, स्पीकर राजेंद्र नार्लेकार आसात, हे सगळे आमी सिनियर लोकांतलेच आमी. बाबूश आसात फॉर इन्स्टन्स जो डेप्युटी आसा. बरोबर. सगळ्यांनीच एकामेकाक मदत करप आनी ह्या सगळ्यां कडल्यान म्हाका 4 गोश्टी आयकून घेवप आनी तेच्या कडल्यान एखाद्रे
गोष्ट ताचे कडल्यान सुचोवन घेवप सोल्युशन घेवपाक म्हाका मुळीच कमी दिसचें ना. डेफिनेटली आनी म्हाका एक गजाल दिसता की हो जेन्ना प्रभाव आमी म्हणटात तेन्ना तुमचो स्वताचो एक असो प्रयत्न आसतलो जंय यू वील लायक टू क्रिएट अ डिफरंट इम्पॅक्ट ऑफ युअर एडमिनिस्ट्रेशन. दॅट वूड म्हणजे प्रयत्न करनासतना दॅट वूड बी जनरेटेड. देर विल बी अ नॅचरल कॉन्सिक्वन्स. हय देर विल बी अ नॅचरल निश्चित कॉन्सिक्वन्स. निश्चित. म्हाका लास्ट प्रश्न सांगात. 2.5 वर्सां उपरांत जेन्ना इलेक्शनां फेस करता यू विल बी अ चीफ मिनिस्टर विल बी फेसिंग पीपल विदीन 2.5 years. What are the top 3 issues that you would like to solve and put before people ki see I did this in 2.5 years, now elect me back? म्हाका सगळ्यांत म्हत्वाचो विशय जो दिसता तो अनएम्प्लॉयमेंट आनी ताच्या खातीर सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाचे स्लॉट आसात किंवा नोकऱ्यो निर्माण करणाऱ्यो काही गजाली ह्यो प्रामुख्यान करूंक जाय. वेळ कमी आसा हें म्हाका कळटा पूण दॅट वूड बी माय टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. ओके. आनीक 2 इश्यू जे तुमकां सोडोवपाक जाय 2.5 वर्सां भितर खंयचे इश्यूज? हे न्ही मायनींग प्रश्न आसा, मागीर हो रिजनल प्लॅन आसा, पूण हे सगळे असणारे इश्यूज आनी कोण कोण नसलो इश्यू क्रिएट करणारे आसात, टेनन्सीचो अमेंडमेंट आसात, असले गजाली आसात, मोपा आसात, पूण हे सगळे आसात, हे सगळे सेटल जातलेच फुडें वतलेच. पूण ह्या सगळ्याच्या माथ्या वयर हांव अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हो म्हजो प्रायोरिटीचो आसतलो. पार्सेकर बाब इतली सगळं बोवाळ चालू आसता, बिझी आसतना आमकां मुलाखत दिली. एक गोंयकारांच्या मनातले प्रामाणिकपणान सांगता की प्रत्येक गोंयकाराक दिसता आमी मनोहर पर्रीकराची कारकीर्द पळयल्या. Now we have got the new captain, we have got the new chief executive. We would like to see more of Parsekar and his style of functioning. जंय जशी हांवें डिबेट केले तेन्ना पॅनलिस्टांनी म्हणिल्लें की लेट हिम नॉट गेट इन टू दी शूज ऑफ पर्रीकर, लेट हिम हॅव हिज ओन शूज. वी वूड लायक टू सी दोज शूज अँड ऑल दी बेस्ट. तुमचे आनी गोंयकारांचे वतीच्यान सामके शुभेच्छा. थँक्यू. उठच्या पयलीं हांव एक सांगात, कॅप्टनाचें यश हे टिमीचेर जास्त आसता, वन कॅप्टन अलोन न्हय. आनी हांव पूर्ण टिमीक घेवन फुडें वतां आनी टीम यश म्हाका मेळोवन दिता. ऑल द बेस्ट. थँक्यू.